IPBचे बसके 10 प्रकल्पांक बावटो 518 कोटी गुंतवणूक 3,500 नोकऱ्यांचो अदमास मुख्यमंत्री उद्योग मंत्री मिडिया मुखार गोमंत विभूषण पुरस्कारूय जाहीर. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धार्थ आज सोपूत मुख्यमंत्री ना जाल्यार कितेंच ना. DKशी तेमाक कोण म्हणटा डेप्युटी कोण म्हणटा 2 वर्सांनी बदल. काँग्रेस अस्वस्थ. पणजे मार्केटात सोपो कलेक्शनाचे स्कॅमार बापूय पूत आमदार. महापौराचो कानार केस. कलेक्टर मास्तरावेल्यान कांड कमिशनरार. रिसिटीच्या नांवान कागदी पावत्यो. POS गायब. सरकाराक मडगांवां एम्स कित्याक नाका. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज कित्याक विजयाचो प्रश्न. हॉस्पिटलाक कोटी मोडून प्रायव्हेट कॉलेज म्हणल्यार स्कॅम विजयाचो दावो. सेव्ह टायगर सेव्ह म्हादयक नेड. बोडगेश्वराक नमन करून बार्देशात मोटरसायकल रॅलीक घाटे बरोबर आदलो मंत्री नार्वेकार. काँग्रेसीचो कानोळकार. राहुल मांब्रे राजेंद्र केरकाराचो रॅलीक बावटो. राशनाचे तांदळात प्लास्टिकाचो तांदूळ मिक्स म्हूण बोवाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा प्लास्टिकाचो न्ही. FCIन अप्रूव्ह केल्लो फोर्टिफायड तांदूळ. किडिल्लो तांदूळ बदलतात. उदकाचो प्रेशर बरो येवंक जाय म्हूण PWDच्या नळाच्या कनेक्शनाक बुस्टर पंप बसोवपाचे प्रकार. सरकाराचे नदरेक पंप काडिना जाल्यार कनेक्शन तोडपाची शिटकावणी. OTS स्किमीचे उरिल्ले हप्ते भरूंक PWDचे नोटिफिकेशन. मंत्री म्हणटा उरिल्ले पैसे 2% जुरान भरचे पडटले. भरू ना जाल्यार उदकाचे कनेक्शन डिस्कनेक्ट. म्हापशेचो नगरसेवक तारक आरोलकराक धपको. फटींगपणा करून OBC सर्टिफिकेट मेळयला म्हूण 3 वांगडी समितीचो निकाल. तारकाक अपात्र करचो. फ्रँकी कारवालो मागता. दोन 2019-20 आणि 2021-22 गोमंत विभूषण पुरस्कारूय जाहीर. 2019 पुरस्कार लोक कलाकार विनायक विष्णू खेडेकाराक. 2021-22 अवॉर्ड पंडित प्रभाकर कारेकाराक. देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 1020. ॲक्टिव्ह केशी 11,393. गोंयांत नव्यो केशी 24. ॲक्टिव्ह केशी 174. इंजिनियरिंग आणि फार्मसी खातीर डिग्री एंट्रन्साक GCETचे निकाल जाहीर. फुडल्या वर्सासावन GCET बंद. फक्त जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम. नड्डाचो PM म्हूण सांगून नागालँड महाराष्ट्र गोंयच्या आमदारांक तोपी. मंत्री करूंक मागताले पयशे. प्रवीण आर्लेकाराचे नांव. आर्लेकार म्हणटा फोन आयलो तोपी पडूना. अनमोड घाट जड गाडया बरोबर बाकीच्या गाडयांकूय उक्तो. कन्नड जिल्हाधिकाऱ्यान काढली अर्द. बेळगाव गोंय महामार्गाच्या कामाक 4 वर्सांसावन आशिल्लो बंद. काम सोपूंक ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या अध्यक्षते सकयल जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत PLI 2.0 स्किमीक 17,000 कोटी मंजूर. आता IT हार्डवेअर उद्योगांकूय PLI. केंद्रीय मंत्री मुरुगनान 54व्या इफ्फीच्या ऑफिशियल पोस्टराचे कान्स फिल्म फेस्टिवलात केले अनावरण. 54व्या इफ्फीची थीम सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा. लोकसभेक काँग्रेसीन आमचे बरोबर येवचे. ममताचो प्रस्ताव काँग्रेसीन न्हयकारलो. काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणटा TMC आड बंगालात झूज चालूच. पश्चिम बंगालातल्या मेदिनीपुरात फोक तयार करपाच्या फॅक्टरीत ब्लास्ट. 9 जाण सोंपले. 7 गंभीर जखमी. अकासा एअरलाईनच्या अहमदाबाद बंगळुरू मार्गावेल्या विमानात विडी ओडपी. राजस्थानाच्या 56 वर्साच्या पॅसेंजराक धरलो. तो खंय पयलेच फावट विमानात आयिल्लो.
स्टॉक मार्केट पॉझिटिव्हवर उठतो. सेन्सेक्स पावलो 61,887 वर, निफ्टी 18,260 वर.